तुझ्या भावार्थ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगती बागेवन दवरून दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा, सुरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, देव आमचो रुचणार बाप, देखून आमी सगळीं ताच्या हाताची रुचना जेजू वरवीं एक दुसऱ्याची भावार्थान पवित्र स्नानान भाव भयणां येद्या वखदार आमी देवाची पूत आनी धुवो जेजू वरवीं एकमेकाची भाव भयणां सृश्टी आमचो भाव आनी भयण अशें वळखून मानान रेस्पेदान आमी जिवंक त्या जेजूचे प्रार्थन बापाक उबारून मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. स्वर्गेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून वैशिबितान सोबस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी धर्मशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाडटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणली, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजू आमचो इकोट कोत्ता, तो थिरायता आनी वाडयता. त्या जेजूची शांती तुमचे एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची केले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही आसा ती देवाची शेळी. स्वर्ग आनी संवसारा मदें बाबा आनी भयणी मदें एकवट केला, एकवट कोत्ता, एकवट थीर सांबाळटा तो जेजू. ह्या जेजूक घेवन आमी शांतीचे दूत जावंक पाठवयल्यान ती सुभागी. कॅथोलीक धर्म जाणी बावतिज्म आनी संदानाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमिन्यांव वो क्रिस्त प्रसाद घेवंक फुडें सरूं येता. कॅथोलीक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिज्म आनी प्रायश्चित संस्कार घेतलेले आहे, ताणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे क्रिस्तिये जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा वो पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण किया है, वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए. Only those initiated into the Catholic Church through the sacraments of baptism and reconciliation may receive the Holy Communion. Shall be
जेजू कमी जियेता आमची कुडींत आसा दोळे धांपया हो वेळ जेजू बरोबर सारताना सगळें आमचें भितरलें आसा तितलें जेजू सवें आसा म्हणून आमकां ठावें जालां तो आमचो इतलो मोग करता की तो आमचे सरसिलो केन्नाच दोशी ना तो एकवटांत आमचे सवें जियेता जेजू तुका आमी आर्गां दिता हांव कित्याक इतलो खोलायेन तूं आमचे सवें जियेतालोय म्हणून आतां आमकां दिसोंक लागलां आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आतां बदलोंक लागलां कित्याक ही कृपा तुवें आमकां भाग्योन फ्रांसीस शेवेराच्या मागण्यान वाव केलेली आसाय आमी आदीं कशे भाशेन आसलेल्या आमचेच सवें आनी आमच्या दुसऱ्यां बरोबर जी आमचे सवें जियेतात तांचे बरोबर कसलो आमचो संबंद आसलेलो तो आमी जाणा पूण तो आतां बदलोंक लागला कित्याक तूं आमचे सवें वाडोवंक लागलाय आमच्या आदल्या आपस्वार्थीपणांत आतां आमी जियेना तूं आमचे सवें तुजी राजवट चलोवंक लागलाय आनी आमकां कितलेंचशें बरेंपण फाव जावंक लागलां पयले सुवातेर आमी सगळीं शांत जावंक लागलीं तर हे शांततायेन तूं जेजू आसाय म्हणून आमकां कळोंक लागला त्याच प्रमाणे आमच्या मदें सदांच आमी दुखांत जियेतल्या आतां आमी सुखांत जियेता आनंदांत अदीक वाडोवंक लागल्या हो आनंद आमचें सगळें वाडटा म्हणटच आमचें रूप बऱ्यान बदलोंक लागलेलें आसा जेजू इतलें तूं आमचे पासत करताय पूण आमी तुका कितलीं एकवटान रावन आसलेलीं तीं आतां आमकां अदीक रावनशें दिसता Lord, we thank you that you have come into us to unite us more and more to yourself, and we are experiencing the effects of your communion with us. Lord, we realize that everything we are is in you. But because we were not united to you, we did not live in that communion. But during these days, through the intercession of St. Francis Xavier, we are experiencing this communion by which, like in the old ways, we are no longer controlled by our thoughts or feelings, but we are present to them and able to surrender them. This communion with you is bringing out better relationship with others. We are able to be present to them too, just as we are present to you in us. Lord, thank you for these great gifts that you are endowing us with. May we continue to remain ever more united and experience more and more the peace and joy that your presence is giving us. It was always there, but now that we have become more attuned to you, alive to your presence, we know that you are truly our life, our way, and it is in your truth that we will be able to see everything more clearly as you do. Thank you, Jesus.